आमचो भावार्थ पालवता तेन्ना भावार्थ एके पेटलोले वाती पोरी एक वात पेटलोली आसता तेन्ना सगल्यांक उजवाड दिता. ती पालवता तेन्ना सगल्यांक काळोख पसरता. तेच भाशेन आमचो भावार्थ पालवता तेन्ना आमच्या जिवितांतूय काळोख भितर सरता. देखून आमचो भावार्थ आमी सदांच जळटो सांबाळूंक गरज. तुज्या जिवितांत वयर सकल जाता तेन्ना, पिडा उप्रासता तेन्ना, दूख भितर सरता तेन्ना, तूं प्रश्नाक आडकोळीक सांपडटा तेन्ना, तुजो भावार्थ जरी तर देवाचेर आसा जाल्यार ह्या सगळ्या कश्टांतलो दुखींतलो तूं मेकळो जावंक शकता. देखून आमच्या आकांताच्या वेळार, आमचे पिडे वेळार आमी भावार्थान धांवी धांवी देवाशी वेतात. तुजेर आकांत पिडा येता तेन्ना तूं कोणाशी वेता तें म्हत्वाचें. मातेवाच्या शिव वर्तमानांत 15व्या आवेस्वरांत कानानाचे अस्तरेची आमकां खबर मेळटा. तिचे दुवेचेर देंवचार बसलोलो आनी हो देंवचार काडचो म्हणून ती जेजूशी वेता. आनी वेता जाल्यार भावार्थान वेता. आपले दुवेक पेकोवणी मेळचे खातीर वेता. तुज्या जिवितांत दूख आयलां तेन्ना तूं कोणाशी गेला? जेजूशी गेला वो कुड्ड्या देवाशी गेला? तुवें देवाचेर भावार्थ दवरला वो कुड्ड्या देवाचेर भावार्थ दवरला? तुजो भावार्थ चलटो आसा वो तुजो भावार्थ पालवला? ती कानानाची अस्तरी आपले दुवेक लागून जेजूशी येता आनी जेजू मुखार सोरपट पडटा. आनी सोरपट पडप म्हणजे ती जेजूक देव म्हणून मानून घेता आनी इतलींच उतरां उलयता, सायबा म्हाका पाव. जेजू तिचो भावार्थ तपासता आनी जें कितें ती आवडेताली तें तिच्या भावार्थाक लागून तिका फावो जाता. देखून आमचोय भावार्थ असल्या आकांताच्या वेळार, पिडे वेळार जेजूचेर दवरुया. जेजू मुखार या आनी भावार्थान ते अस्तोरेन उच्चारलोली तीच उतरां आमी उच्चारुया आनी जेजूक म्हणुया, सायबा म्हाका पाव. आनी म्हज्या भावार्थाक लागून देव म्हजे वेलें सगळें दूख पयस करतलो. गरज आमचो भावार्थ पेटलोलो सांबाळूंक.